नमस्कार. याद सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची ह्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो येवकार. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांणी घडोवन हाडलेल्या आनी 2 म्हयन्याक सादर कोत्तेले हे कार्यावळ आयज तुमच्या फुड्यान दवरूंक म्हजें सांगाता आसा एक फांकिवंत नोखेत्र जे हालींच्या दिसांनी कोंकणी माचयेर खूब परचडलां आनी तें म्हटल्यार बाय स्कली डिसोजा. नमस्कार. परत एक पावट सगळे कोंकणी तियात्र मोग्यांक आनंद बोरी येवकार. म्हज्या सांगाताक हो प्रोग्राम याद सोंपलेल्या तियात्रिस्ताची तुमचे मुखार दवरता कोंकणी पालकाचो डॅशिंग हिरो विली सिल्वेरा. तो रिश्तानो हे कोंकणी माचयेवेले तियात्रिस्त जे हे म्हयन्यांत आपलो वाडदीस मनयतात आनीक देवादीन जाल्ले आसात म्हणजे हे संवसाराक कोंतल्ल्यात तांचो आमी हे कार्यावळींत उगडास कोत्तात आनी तांचो वाव तुमचे मुखार दवरतात. तर ह्या कार्यावळीक आमी सुरवात करुया. सांग विली, ह्या कार्यावळीन पयलें नांव कोणाचें आसा? सांगता. हे संतोषभरीत आनी आनंदभरीत डिसेंबराच्या म्हयन्यान जल्मल्ले तियात्रिस्त आनी ते आमचे वळेरींत पयले जाग्यार आसा ताचो आमकां सगळ्याक अभिमान आसा आनी तें नांव म्हटल्यार जुआंव आगुस्तिनो फेर्नांदीस. हाका तूं वळखता? ऑफकोर्स, ताका आमी पाय तियात्रीस म्हणटात. ताच्या मानाक मारगांव रवींद्र भवन जे हॉल आसा ताका आमी पाय तियात्रीस जोआंव आगुस्तिनो फेर्नांडीस कलागर म्हणून नांव दिलां. वय. पूण विली, ताका पाय तियात्रीस कित्याक म्हणटा? सांगता. जुआंव आगुस्तिनो फेर्नांदीस जल्मलो डिसेंबराचे 14 1871 वर्सा मारगांव शारांत. ते उपरांत पयले ताणे पुर्तुगेजांतल्यान आपलें मुळावें शिकप केलें. ते उपरांत राशोल सिमिनारींत तो शिकलो आनी उपरांत बोमाय गेलो. ताका आमी पाय तियात्रीस जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीस म्हणून पाचारतात कित्याक ताणी लुकाजिनो रिबेलोच्या हाच्या सांगाताक रावन इटालियन भुरगो हो पयलोच तियात्र कोंकणी माचयेर हाडलेलो. इटालियन भुरगो जरूय तियात्र लुकाजिनो रिबेलो हाणें बरयलोलो पूण सांगाताक मेळून तांणी हो तियात्र माचयेर हाडलो आनी हाकाच लागून ताका तियात्रचे जे आर्टिस्ट आसा तांचे मदें पाय तियात्रीस म्हणून पाचारूंक तांणी सुरू केलें. तो एक्टिंगूय कोत्तालो? तो एक्टींग कोत्तालो वय. पयलो तो कॉमीक रोल कोत्तालो पूण उपरांत ताणें कॅरेक्टर रोल करूंक सुरू केलें. ताणें आपली खूद कंपनी म्हणजे ड्रामा कंपनी घडोवन हाडली, डॉम कार्लोस ड्रामाटीक युनिटी हो पंगड ताणें घडोवन हाडलो आनी उपरांत ताणें आपले खाशेले 30 सुमार तियात्र बरयले. तातूंत 4 एडाप्शन्स आसात. हांव आयकोंक जाणा तो पयलो डायरेक्टर ओस्तोरीक पालकार हाडपी, हें सारकें? सारकें. रेजिना फेर्नांदीस हें नांव तुवें आयकलां आसतलें. वय. ती जावन आसा पाय तियात्रिस्ताची घोरकान्न. ओ. आनी ताणें तिका माचयेर हाडली. आदी ओस्तोरीचो रोल आसता जाल्यार तो कोणूय दादलो एक्ट कोत्तालो पूण पाय तियात्रीस जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीसान पयलेच फावट एके ओस्तोरीक पालकार हाडली. ते तेंपार ओस्तोऱ्यो पालकार नाचो नासली, दादलेच ओस्तोऱ्यांचो रोल कोत्ताली. तेन्ना ताणें आपले बायलेक सर्गेस्त रेजिना फेर्नांदीसाक आपल्या तियात्रांत हाडली आनी तेन्नातान ओस्तोऱ्यो पालकाचेर नाचोंक सुरू जाल्यो. तशेंच जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीस एक पयलोच डायरेक्टर फोक डॅन्स हो पालकार हाडप. कुणबी झाकी ह्या तियात्रांत आमी तें गीत आयकतात न्हू, सिंतान पांयंगाल रे झाकी निसरून तूं सोकला पुडशी, हें गीत ताणें पालकार हाडलेलें. हो एक फोक डान्स. ओके. स्टेनो तो पयलो तियात्रीस्त, ग्रामोफोन रेकॉर्डी काडपी, तियात्राचे बूक छापपी
आनी पयलो डायरेक्टर आपले आख्खे फामिलीक तियात्रार हाडपी. जुआंव आगोस्तिनो फेर्नांदीस एक उदार काळजाचो मनीस आसलो. तो आगोस्ताचे 29 1947 वर्सा सोंपलो बॉम्बे गुरुदास तेजपाल हॉस्पिटलांत. खऱ्यांनीच पाय तियात्रीस हो टायटल ताका फावो. फाव आतां फुडले सुवातेर आमचे लिस्टार आसा ते एक नांव एक अस्तुरीचें आनी ताचें नांव जावन आसा मिस कार्लोता. तिका तूं वळखता? तितलो हांव ताका वळखना, पूण जाणा ती एक बरी कलाकार आसली म्हणून. तिचें सारकें नांव मारिया कार्लोटा डिसोजा, पालकार मिस कार्लोटा म्हणून पोरजोडली. जल्मली डिसेंबराचे 5 1902 वर्सा कुंचेली बार्देस गांवांत. आमी जाणात ते तेंपार वस्तुरेक पालकार नाचोवंक तितलें सोंपें आसूंक ना, तरी काळजीदारपणान तिणें आपलो वावर चालू दवरलो. सायब रोचा हाच्या रोमियो जुलियट हाच्या तियात्रांत J.P. सुजालीन हाचे ऑपोजीट जुलियटाची ताणें भुमिका केली आनी ती बरीच पोरजोडली आनी शेकी बोमूयच्या शारांत ती सोंपली. आतां उगडास करुया एक फामाद तियात्रिस्ताचो. ताणें आंतोनेताच्या सांगाताक हें गीत गायलें. खंयचें गीत? तूं नासलोय पूण तुका स्वेटर कोरी, तुज्याच चिंतून एकलीच आसली खोरी. उगडासी तो स्वेटर वड्ड्यार दोरी, आनीक फुगा सावन मोचे दिसांव सारी. आनी रोट्टाली धाकटुले भुरग्या पुरी. येस, ताका आनी विसरोंक जाता. हो फामाद तियात्रीस ताचें नांव जावन आसा एंटनी मेंडीस, करेक्ट? येस. एंटनी मेंडीस एक हुशार कलाकार. जल्मलो डिसेंबराचे 28 1920 वर्सा बोड्डा मारगांव शारांत. भुरगेपणांतल्यान तो खूब हुशार आसलो. तो गिरगांव मुंबय शिकतालो खरो, पूण जेन्ना सुटयांक तो गोंया येतालो तेन्ना कोंकणी तियात्रांनी तो न्हेसतालो. सुरवातेक जुआंव आगोस्तीन फेर्नांदीस हाणें ताका आपल्या तियात्रांत घातलो आनी ते उपरांत तो साबार नांवस्तीक तियात्रिस्तांच्या तियात्रांनी न्हेसलो. ताणें खूब गितां गायल्यात जे अजुनूय लोकीक आसात. ऑफकोर्स ताणें एकदम बरी कॉमेडी करून तियात्र पोळेनारां मदें एक आठवेंच नांव कशें दवरलां. तेची कॉमेडी पळोवन लोक पोट फुटोसर हांसतालो. तो स्टेजीर येयल्यारूच पुरो एक उतर उलयनासतना तो लोकांक हांसयतालो. ताचे एक्टिंगा भायर ताणें जायते तियात्रूय बरयले. तियात्र भायर ताणें एक फिल्मानूय काम केलां. ताचें नांव आमचें नशीब. वय, ताची भुमिका त्या फिल्मान हांवें पळयल्या. फकत 43 वर्सांचे पिरायेर तो ह्या संवसाराक उतरलो. मार्साचे 21 1964 वर्सा तो अकस्मात सोंपोवन सगल्या तियात्र पळोवणाऱ्यांची काळजां दुखोवलीं करी. पूण बोमूयचे तियात्रिस्त एकठांय जावन ताच्या मानाक तांणी एक तियात्र माचयेर हाडलो आनी त्या तियात्रांत आल्फ्रेड रोजान ताच्या मानाक एक ताच्या उगडासाक गीत गायलें आनी त्या गितांनी सगल्यांचे दोळे दुखांनी भरले. जाल्यार आतां आमी आयकुया ताणेंच गायलेलें एक गीत. हांव रोजा काडून मुद्दां करूंक गोंया गेलोलो, पण काजरा म्हाका ह्या पूण व्हरून मेस्ते साल केलो. केन्ना बाबा हांव एमसी जावन भियोन जोरियलो, न्हवरो भितर सोचनी आजाय दांको मेस केलो.
नवऱ्याचे तकलीफ चढून राग येऊन दोलो बाबा मुजी गोड्याक हांवें सांगलें दीस मिस्टेक नो मी वचोन दवर तूं बँडवाल्याक ताणें एक सिलेपींग दिली म्हाका आनी उखलून भायर मारलो कोणशाक आती तूं सिगरेट उचलून वचोन उज पेट्रोल व्हंकले गे पिल्याक एवरीबॉडी म्हणटा तो बोट खुंचो सांपडलो नवऱ्यान सांगलें हांव थर्ड कॉलाक मुंबईकार म्हूण आदलो म्हजें मेस देसाल कोण काडलें सोदाच्या माकनार बसयलो सोद काडटाना बाटली फुटोन पाऱ्या सोरपाक दुखयलो नागीण मिसाल लागीं आसली तिणें फांक करून रेपूंक सोडली व्हंकलेची माय स्टँडींग देर तिणें तोंडार हात धरून बोब मारली नागीण म्हणून आयकोना फुडें सोगलें सोयरे माटो खाली हांव एकलो चुल्लो भियोन रे मुसगाच्या दोलान केली गुटली नवऱ्याचे भयणीन म्हाका दोलांतलो भायर काडलो आनी आलोन दोलोन काजारी वो आंकवार गाय विचारलो ताका आंकवार म्हूण गोमना फुडें म्हाका गोट वेंगेन धरलो अरे वेंगे तूं आसतना मुसगान येवन दोल गोड्यांक गायलो म्हाका गोट धरून ओडून व्हरोन नवऱ्याची बाबा उबो केलो नवऱ्याच्या दोळ्यांक ट्रेना फुडें म्हाका 105 रे जोर चडलो त्या मुसगा नवऱ्या लागीं वचोन आपल्या दोलांचो प्रेस मागलो नवऱ्यान सांगलें येवपाक वळचे हें आयकोन जोर नॉर्मल जालो फुडलो कलाकार तुज्याच गांवचो सोकोरो दे वेर्ना हाचे वयर तूं कितें जाणा आर यू चॅलेंजिंग मी ऑफकोर्स गो हेड हो ओके सोकोरो दे वेर्ना जल्मलो वेर्ना पिंडिंग गांवांत डिसेंबराची 8 वेर 1921 वर्सा ताचें सारकें नांव सोकोरो दे वेर्ना जल्मलो डिसेंबराची 8 वेर 1921 वर्सा पिर्नी वेर्ना नागवा गांवांत ताचें सारकें नांव सोकोरो पियेदाद फेर्मितो फेर्नांदीस 20 वर्सांचे पिरायेर आसतना ताणें गांवच्या भुरग्यांक घेवन पयलोच तियात्र माचयेर हाडलो आनी तो तियात्र ताचो एकदम बरो गेलो ताणें जायते खेळूय बरयले आनी ते खेळ ताणें कार्नवालाच्या दिसांनी सादर केले माचयेर ताणें तियात्र दाखयले फक्त गोंयांत न्हय पूण बेलगांव तशें बोमाय पासून तियात्र दाखयले ताणें जायते खेळ तियात्र माचयेर हाडले आनी गोंयां बोमाय तशेंच बेलगांव दाखयले ताचे साबार खेळ तियात्रा वांगडा ऑल इंडिया रेडिओचेर ताचे जायते खेळूय सादर जाले तातूंतले देखीक म्हणल्यार हातून पडून पांये सोड आतां तरी दोळे उगड आनीक हेर साबार सारकें तो जानेवारी 16, 2006 वर्सा नागोआ आपल्या घरांत सोंपलो फुडले सुवातेर हे आमचे वळेरींत आसा आमचो मालगडो तियात्रीस सोंपलेलो लुईस जुआंव मिनेझीस जाका पालकार आमी यांग मिनेझीस म्हणून पाचारतात सोलमलो 29 वेर डिसेंबराचे 1921 वर्सा दांडो कांदोली गांवांत ताणें 8 वर्साचे पिरायेर पालकार पयलें गीत गायलें आनी ताचे माय ताका खूब वाखाणलो तो गितां गावप्या भायर गितां घोडपी आसलो ताची आजून पासून एक रेकॉर्ड आसा कसली रेकॉर्ड ताणें सुमार 500 उतरां वयर एक गीत एक कांतार गायलां आनीक ते पालकार म्हणून दाखयलां ओ माय गॉड मोर देन 500 वर्ड्स येस ऑफकोर्स आनीक ताका जेट स्पीड सिंगर म्हणून पाचारताले कित्याक जेट स्पीड पद्दतीन तो पालकार कांतरां म्हणटालो आनी हाकाच लागून हो टायटल ताका फावो जालो तेन्ना
ताणें कीड बॉक्सर आनी मिंगेल रोड हाचे सांगाताक रावन एक त्रियो घडोवन हाडलो आनी त्या त्रियोक पालकाचेर कीड यांग रोड अशें नांव पडलें. ताणें जायते तियात्र बरोवन माचेर हाडले. होय, यंग मिनेजीस संपलो जुनाचे 22 1989 वर्सा आपल्या कांदोली गांवकार. आता ताच्या आवाजात ताचेच कांतार ऐकूया. शिमेटीच्या रस्त्यार पडटात पणसाच्यो खोलयो, त्यो पांया पोना मोसून चलतात कोले आनी चोलयो. कोले वतात कुम्यो, त्यो खान मोठ्यो जातात कोलयो. कोंगोटचे येळेर खूप मोगयांच्यो जोडयो. लोसाणो मुक्तो माकडां भाशेन मारता उडयो. आमोरी जातो पूत मागीर सोदूंक भोंवता वडयो. सोरग्याक उजो पेटलो म्हूण तो चूल पोतात बोडयो. कितलीं जाणां काबार पियोन वखदांच्यो कुडयो. कावळे कोतात कोल्ला आम्यार दोनयांक सांगतात पाड्डे. काय बरो मुखावकान एकामेकाक काडटा बुड्डे. मुकोताणा दोये तांचे जातात निसता कुड्डे. ती शर्मा आयकोंक वयतात निसता कानान लोटून गुड्डे. कावळे कोतात कोल्ला आम्यार दोनयांक सांगतात पाड्डे. काय बरो मुखावकान एकामेकाक काडटा बुड्डे. मुकोताणा दोये तांचे जातात निसता कुड्डे. ती शर्मा आयकोंक वयतात निसता कानान लोटून गुड्डे. आता आनी भायलो नेसतात पातो पातो साडयो. सुपारी कोणी खाता दोनी राकोना जायत माडयो. नको फुडें कसल्या मॉडेलाच्यो येत म्हूण गाडयो. सांगता दवरून पातोक म्हूण पेल्याच्यो केल्या साडयो. भुरग्या पोणार मात्र्यांनी फटी वन खाल्ल्यो बेलयो. आतां माडाक कोलकी वजान देंटान फोराक जाल्यात शेलयो. स्वर्गार वचोंक संवसारान खूब वाटो मेवता ताडयो. फस्कां सवाय जाल्या म्हणून पेटोय नाकान काडयो. जोतोर आमच्यान संवसारांतलो कालोर सोंशी नजो. कसो आमी सोंसतल्यो खोरेम कोणाचो उजो. आसा सोंपो उपाय वचमो सालवार करूंक तुजो. वायट चिंतना तुजे तकले नेतो उगडास कर तूं मुजो. जोतोर आमच्यान संवसारांतलो कालोर सोंशी नजो. कसो आमी सोंसतल्यो खोरेम कोणाचो उजो. आसा सोंपो उपाय वचमो सालवार करूंक तुजो. वायट चिंतना तुजे तकले नेतो उगडास कर तूं मुजो. Next we have in our list Vincent de Saligaw. ताचे सारखे नाव विन्सेंट कोंसेसांव वाज. जल्मलो डिसेंबराचे 15 1924 वर्सा सालिगांव गांवांत. आलेसिनो दे कांदोली हाच्या ड्रामेटीक ट्रुपान तो जॉयन जालो आनी ते उपरांत साबार तियात्रांनी न्हेसलो. सुरवातेक ताका पालकार विन्सी वाज म्हणून पाचारताले. जाल्यार विन्सेंट de सालिगांव हे नाव ताका कशें पडलें? एक दीस भोवमयदान एंटनी वाजाचो तियात्र दुखोवलेलें काळीज हे गोंयां आपले प्रयोग दागून घेताले. आनी तेन्ना तांचो एक आर्टिस्ट दुयेंत पडलो. जो आर्टिस्ट मिस जुली हाच्या ही हिरोइनीक सांगाताक ऑपोजीट काम करतालो. तर तेचे ऑपोजीट काम करूंक ताणें विन्सेंटाक सिलेक्ट केलो. ताणें तो रोल एकदम बरो केलो. सगळ्या लोकांक तो आवडलो. त्या उपरांत ह्या तियात्राचो कॉन्ट्रॅक्टर हँडबिलार ताचें नांव छापूंक सोदतालो. तेन्ना विन्सेंटाचें सरनेम ताका खबर आसोंक ना. हे पासत विन्सेंट de सालिगांव हें नांव ताणें हँडबिलार छापून हाडलें आनी तेन्नातान ताका पालकार विन्सेंट de सालिगांव म्हणून पाचारतात. ताणें खूब तियात्रूय बरयले, दिग्दर्शीत केले आनी ते पालकार हाडले. Vincent was a journalist too.
द बॉम्बे कोंकणी टायम्स, हां द गोवन टायम्स अँड द गोवन मेल हांकां आपलें बरोवप केलें. ओके. विन्संट अब्रिलाचे 27 1997 वर्सा सालिगांव आपल्या गांव घरा सोंपलो. मोठीच वायट खूर आसा आमकां चेड्यां ठाय सांगोंक नाका तूं जाणाय पूण सोडनाय दोळ्यांनी पूण भाव भयण म्हणून समजोनाय तो रस्त्यान चलत्या चेडवाक कित्याक भोगतीनाय रस्त्यान चेडूं चल्ल्यार चलता जावन एक जानवार फाटी फुडें चलोन उरकितां ताका करून साबार विचार कितें गिन्यानाचो ह्या उजवार सांगात म्हजे भाव शिंकणार नाकात ऋण चेपणें घालया पुरक्या नासांव कोत्ता नोता. Fokot गोंयकारांत मोदें गोडटा पासून भयणांक सोतायता हातून आमच्या भयणाचेर आमी बेईमान म्हूण कोवता ज्या वरवीं आमची आबरू पासून पोवता लोक ना पाळूक आमकां कोण काय ताचे. फुडलो तियात्रिस्ट पीटर अँथनी नॅझरेथ, पॉप्युलरली नोन एज पी नॅझरेथ. आसागांव गांवचो तो. जल्मलो बॉम्बे धोबितालो डिसेंबराचे 17 1927 वर्सा. आपलें शिकप करून तो 4 वर्सां नेवींत तो वावुरलो आनी उपरांत नेवींत आसतना नेवींत कन्सर्टान ताणें एक गीत गायलें आनी तें गीत ताच्या सांगात्याक खूब मानलें. नेवींतली ताणें आपलो वावर सोडून जेन्ना तो दुसरे कडेन कामाक लागलो तेन्ना ताणें कोंकणी तियात्रांनी न्हेसोंक सुरू केलें आनी लोकां मदें तो खूब परसोडलो. नाझारेथ आनी जायतीं गितां रचलीं आनी गायलीं. ताचें एक खाशेलेपण आसलें. तें खाशेलेपण तूं जाणा कितें तें? ना, कितें? तो जेन्ना हाय पिचार कांतार करतालो न्ही तेन्ना ताका ते कांतार म्हणोंक मायक्रोफोन पासून नाका आसलो. कित्याक इतले ताचे आवाज लोकांक आयकूंक येतालो. फाटल्या रोवाक जे लोक बसल्यात तांकां पासून क्लियरली ताचें सोजमतालें. वाव, दॅट्स अमेझिंग. पी नॅझरेथ एक टॅलेंटेड आर्टिस्ट कसो परजोडलो. होय, बरो वावर करून 50 आनीक 4 वर्सांचे पिरायेर जुनाचे 6 तारखेर 1981 वर्सा तो गोंयांत सोंपलो. फुडलें नांव हांवें जायते लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकलां. होय? तो एक चड बरो आर्टिस्ट म्हणून. खंयचें नांव तें? रोजारियो डायस. रोजारियो डायस खरेंच एक कोडेगांठ कलाकार आसलो. मातशें काणकोणा गांवांत 1936 वर्सा डिसेंबराचे 9 तो जल्मलो. मारगांव लोयला हायस्कुलांत SSC करून उपरांत ताणें एग्रीकल्चर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर करून एक सरकारी खात्यांत नोकरी केली. ओ, पूण म्हाका एक सांग, तो तियात्र पालकार कसो पावलो? ताणें गोंयचे फुलते भोंगे हो एक पंगड घडोवन हाडलो आनी हे ताच्या पंगडांत जायते कलाकारांनी भाग घेतलो आनी तांणी हे पंगडा वरवीं जायते तियात्र तो न्हेसलो. ताणें खूब बऱ्यो बऱ्यो भुमिका करून लोकांची काळजां जिखोवन घेतली. इतलेंच न्हय, ताचे उंच मोलाचें एक्टींग आनीक ताचे कॅरेक्टराक सोबता तसले कॉस्ट्युम्स ताणें वापरले आनीक तियात्र पळोवप्यांक बुलयले.
विली ताणें एक्टिंग केलेले उगडासा कुरपा सारके तियात्र खंयचे आयरिस्टस डायसाचो तियात्र डायवर्स ते उपरांत एम बोयराचो तियात्र संसार सुदरलो ते उपरांत एकूच रस्तो तशेंच जॉन क्लाराचो हाचो तियात्र पुर्तुगेज कोलवंत ते भायर मिनिंदे बांदाराचो तियात्र सोकोरीन हे कांय तियात्राक ताणें बऱ्यो बऱ्यो भुमिका केल्यात तियात्र भायर तो एक बरो कॉम्पियरूय आसलो आनी ते भायर तो एक बरो डायलॉग बरोवपी आसलो कोंकणी फिल्म ग्रेस्काय ह्या फिल्मांत ताणें डायलॉग्स बरयल्यात तूं जाणें 2005 वर्सा शेकी ओतुंबराचे 28वेर गोगोळ मारगांव शारांत तो सोंपलो फुडले सुवातेर आनी एक कलाकार तेच नांवाचो रोजारियो डिसूजा ऑल्सो नोन एज R.D. तालेगांव जल्मलो डिसेंबराचे 17वेर 1933 वर्सा तालिगांव आपल्या घरा भुरगेपणांतल्यान ताका म्युजिकाची आनीक गावपाची उमेद आसली गोंयचे म्युजीक स्कुलान ताणें एडमिशन करून म्युजीक शिकोवप कंप्लीट करचे सादी ताच्या बापायन ताका बॉम्बे व्हेलो आनी बेंड्राच्या स्कुलान ताचें एडमिशन केलें उपरांत तो एक टेलरींग कोर्स करून दोर्जी जालो आनीक दोर्जीपणान ताणें खूब वावर केलो तो दोर्जी कसो आसतना ताणें कांतारां बरोवंक सुरवात केली ताणें तियात्रूय बरयले आसतले न्हय वय 1949 वर्सा ताणें आपलो पयलोच तियात्र नोशीब कुजनेराचें हो बरयलो आनी पालकार हाडलो हो ताचो तियात्र लोकांक खूब मानवलो साबार डायरेक्टराक त्या उपरांत तो नाचलो आनीक उपरांत ताचे खासगी वावराक लागून ताका तियात्र मदेंच सोडचें पडलें यू नो वॉट विली आदी तियात्रांक जोड नासलेल्यान जायते जाणांनी तियात्र सोडले पूण जायते जाणांनी काम करून आपले कला फुडें व्हेली आनी तातूंतलो एकलो जॉन गोम्स ताका पालकार आमी कोंकोई म्हणून वळखतात 1937 वर्सा डिसेंबराचे 2 तारखेक पांजरकोणी कुंकोळ्ळी गांवांत जल्मलो पयलो आपल्या अंकलाच्या तियात्रांत तो न्हेसलो आनीक त्या उपरांत साबार कोंकणी तियात्रांनी तो परसळ्ळो वय SSC जाल्या उपरांत तो जॉब करूंक बॉम्बे गेलो वेस्टर्न रेल्वेज हातूंत तो एक टिकीट कलेक्टर कसो काम करतालो तेन्ना ताणें बॉम्बेच्या शारांत जायते तियात्रांनी तो नाचलो आनीक जेन्ना तो गोंया आयलो तेन्ना जुवारी एग्रो कॅमिकल्स हे एक कंपनींत तो एक टॅलिफोन ऑपरेटर कसो वावुरतालो तेन्ना ताणें रिव्यूज प्रिव्यूज आनीक तियात्रा वर आर्टिकल्स बरोवपाक सुरू केली आनी ती इंग्लीश तशें कोंकणी दिसाळ्यांनी ती छापून हाडली 17 सुमार तियात्र ताणें बरयले आनीक तो एक बरोवपी आसलेल्यान ताका साबार नांवस्तीक पुरस्कारूय फावो जाले हास्त्या तोणाचो जॉन गोम्स उपरांत दुयेंत पडलो आनी 2011 वर्सा 24 मे मुंबय शारांत सोंपलो Pănic dorun anguan bawa zaloi kaza ata gara uni sotaita Konu ye it soirenta tun asot chedati maka besti sudu bauta Tu darwaras tana moza Mata konti kavizata बोरें केली सांगून जाणो आसलो आयकोन ये म्हाका सोगलेंची तोता आतांच घरा वचोन पळय कशें सुतार हाडटां ताका
तेन्ना तूं पावून सोशी भयणी म्हाका आडाय नाका तुजे भयणीक लागोन बावा तूं तुजे बायलेक मारी नाका तुजी भयण मोगाची बाय साक्रामेंताची घराचो तिरेक तिका काजाराची ती 3 वर्सां काजार केलो काजाराक 2 वर्सां बोललेली तेन्ना आमचो मोगाचो पाय मेलो माय कोय दूख दिलें उनेन सिटी मेता तिणें जीव सोडलो ते मेरेन तुवें सांबाळलें बरें देखीन वाडयलें उनेन रेस्पेद काडलो तीक बरें जाय नाका ताची सोंसत वाडो नाका सगलो गुन्यांव तुजो बावा कितीक शिणो नाका तुका जाय तें सांगलेलें तूं म्हणून लोकांचें आयको नाका ते सिनेमाक भोंवताले सोरो येताले ही खबर आसली फुडलो मालगडो तियात्रिस्त एक फामाद डायरेक्टराचो भाव सुर्गेस्त डेव्हिड रॉड्रिगीस जो जल्मलो डिसेंबराचे 12 1945 वर्सा माजिलवाडो बेनावली हांगा ताचे भावाचें नांव रोजारियो रॉड्रिगीज रायट येस पयलेच फावट विताल फुर्तादो हाचे सांगाताक एक दुओ म्हणूंक तो माचयेर चडलो ते उपरांत साबार आपल्या भावाच्या रुजारियो रॉड्रिगीसाच्या तियात्रांनी तो न्हेसलो 31 वर्सां ताणें कोंकणी माचयेर आपलो वावर चालू दवरलो बऱ्यो भुमिका बरे रोल्स करून तो खूब पोरसळ्ळो ते उपरांत ताच्या बिझनसाक लागून ताका तियात्रांत नाचपाचें सोडून दिवचें पडलें वय तो सोंपलो 27 मे 2007 वर्सा बेनावलीम आपल्या गांवघरा फुडले सुवातेर हे आमचे वळेरींत आसा शाश्टीचो आनीक एक कलाकार सुर्गेस्त नोलास्को डायस जल्मलो बेतलबाती गांवांत डिसेंबराचे 26 1926 वर्सा आपलें मूळ शिकप तो ताणें गोंयां केलें आनी उपरांत फुडलें शिकप करूंक बॉम्बे गेलो बॉम्बे ताणें उपरांत इंडियन नेव्हींत वावर केलो इंडियन नेव्हींत काम करूनय ताणें साबार कोंकणी कांतार कंपोज केली आनी ताणें ऑल इंडिया रेडिओचेर ती गायली ताणें कोंकणी ऑपेरा आमोरेच्यो गांठो घडोवन हाडल्यो तशेंच कोंकणी ऑडियो कॅसेटींनी ताणें गायली तो सोंपलो डिसेंबराचे 30 2004 वर्सा ताणें कोंकणी ऑपेरा आमोरेच्यो गांठो हो घडोवन हाडलो आनी तशेंच साबार कोंकणी ऑडियो कॅसेटींनी ताणें गायलें तो सोंपलो डिसेंबराचे 30 2004 वर्सा ताच्या आवाजान आमी एक गीत आयकुया Please teach me a sweet language, my darling. कित्याक उलोयताय तूं इंग्लिशी I want to learn to talk in Konkani. गोंयकार न्हय जाल्यार काजार जावचो ना केदी I'm a Goan girl, born and bred in Bombay. Can understand, but can't speak.
वाडला बोंबाई पूण कोना इंग्लीश गोंयकारा लागीं आमची माय भास उलोयना जाय गोमोंक कोटीन जातीन कोण म्हूण आमी For the words, please teach me, darling, what must I say? आमचे भाशेन म्हणटा म्हाका शिकोय मातशें To say I am sorry, Makashi koi matse these words. कासिकायेन म्हणचें बाय म्हाका गुन्यांव बोगोय How to say good morning, good evening, or good night? म्हणचें देव दिव बरो दीस बरी सांज ओ बरी रात And for thank you, what to say? म्हणोंक जाय देव बरें करूं Should I ever? आता फुडलो तियात्रीस्ट आमचे बार्देजांतलो वय कोण वय सोर्गेस्त रेक्स दे बार्देज तो बार्देजांतलो जायत पूण ताची मुळां बेतलबाती सालसेटींतली ताचें सारकें नांव कैतानो रॉकी फेर्नांदीस जल्मलो डिसेंबराचे 20 वेर 1957 वर्सा शिवोलीम बार्देस हांगा मागीर बार्देजाचो जावंक ना वय तो इस्कॉल पासून म्हापसा हाय स्कुलान शिकलो ताचो पाय ग्रेगोरियो फेर्नांदीस एक तियात्रीस्ट आसलेलो आनी ताणें कंपोज केल्लीं कांतारां रॅक्स म्हणटालो उपरांत रॅक्स खूद आपलीं कांतारां कंपोज करूंक शिकलो रॅक्स दे बार्देज हें नांव साबार नॉन स्टॉप तियात्रांनी गाजलें पॅट्रीक दोरादो मिनीन दे बांदार आनीक A.M. पाशिको हाच्या नॉन स्टॉप तियात्रांनी तांणी बरी भुमिका केली आनी लोकांची काळजां जिखोन घेतली ते उपरांत तो पोटा खातीर कुवेटच्या शारांत गेलो शेकीर आपल्या गांवघरांत शिवोलीम 17 जुलय 2000 वर्सा तो सोंपलो आतां फुडले सुवातेर इलियास तालुकांतलो तियात्रीस्ट सोर्गेस्त फ्लोरेन्स फेर्नांदीस हाची वळख करुया जल्मलो डिसेंबराचे 23 वेर 1933 वर्सा सांताक्रूज ह्या गांवांत ताचोय पाय तियात्रीस्ट आसलेलो जुआंसिनो फेर्नांदीस 17 वर्सांचे पिरायेर आसतना तो तियात्रांत न्हेसोंक सुरू केलें ताणी आदी तो कॉमेडी कांतारां म्हणटालो पूण त्या उपरांत डिसेंट सोलोज म्हणून ताणें आपणाकूच एक नांव मेळून घेतलें ताणें कोणाक लागोन मोगताय हो आपलो पयलो तियात्र बरयलो आनी आपल्या गांवांत पाळकार हाडलो ताच्या उपरांत ताणें जायते तियात्र बरयले तोवूय शेकी पोटा खातीर कुवेटच्या शारांत गेलो उपरांत जानेराचे 17 वेर 1992 वर्सा तो गोंयांत सोंपलो आतां आमचे लिस्टार आसा एक तियात्र कॉन्ट्रॅक्टर जाणें गोंयांत खूब शो दाखयले आनी ताचें नांव जावन आसा सेबी मिरांडा साबस्त्यांव पियेदाद मिरांदा जल्मलो 23 वेर डिसेंबराचे 1937 वर्सा बोड्डा मारगांव हांगा पयलो तो सिव्हील कॉन्ट्रॅक्टर ते उपरांत ताचो मिवणो तियात्रीस आयरिस्टेस डायस हाच्या सांगाताक ताणें ह्यो तियात्र कॉन्ट्रॅक्टर कसो तो वावुरलो हो वावर ताणें तियात्रीस ग्रेग दे कांदोली हाचे सांगाताक फुडें व्हेलो पूण उपरांत सेबी डिमेलो हाचो सांगात घेवन तियात्र कॉन्ट्रॅक्टरां मदें ताणें एक इतिहास घडलो मेल मिरांडा हे नांवांनी तांकां लोक वळखोंक लागलो वय मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन हॉलांत संडे मॉर्निंग शो घालून पयलेच पावट हो मॉर्निंग शो घालून तांणी इतिहास घडलो
तियात्र कॉन्ट्रॅक्टर कशे ताणें साबार व्हडल्या व्हडल्या डायरेक्टरांचे तियात्र मडगांवच्या हॉलान माचयेर हाडले. गोमंत विद्या निकेतनान तियात्र घालचे आदीं पयले ते राजेंद्र प्रसाद ग्रावंडार माटो घालून तियात्र कोत्ताले. हे ताच्या बऱ्या वावराक लागून मडगांवच्या शारांनी तियात्र खूब फुडें धांवलें. मिरांडा सोंपलो ऑक्टोबर 27, 1995 वर्सा. फुडले सुवातेर आमचे वळेरींत आसा सर्गेस्त आंतोनियो पाश्कोआल एस्तेबेरो, जाका माचयेर एपा दे पारोडा म्हणून वळखतात. जल्मलो डिसेंबराच्या 8 वेर 1934 वर्सा आसोल्डा गांवांत. उपरांत वाडलो शेल्वोना गांवांत, पूण ते उपरांत रावंक लागलो उतोर्दा गांवांत. ताणें आपले खेल वो तियात्र बरोयल्यात वो दुसऱ्यांकूच नेसलो? खरेंच ताणें बरयल्यात. 1951 वर्सा ताणें आपलो पंगड घडोवन हाडलो आनीक कार्नवालाच्या दिसांनी ताणें खेळ तयार केलो. ते उपरांत ताणें साबार खेळ तियात्र आनी तियात्रूय माचयेर हाडले. ते उपरांत तो खूब पोरजोळ्ळो. शेकी ताणें एक इतिहास घडोवन हाडलो आनीक तो म्हटल्यार कुवेटच्या शारांत पयलेच फावट ताणें खेळ तियात्र लोकांक दाखयलो. एपा द पारोडा सोंपलो जानेवारी 31, 2013. उतोर्डा आपल्या गांवकारांक. आतां फुडले सुवातेर आमचे हे लिस्टार आसा कोलवा गांवचो एक फामाद कॉमेडियन आंतोनियो झेवियर फ्रांसिस्को डायस. हें नांव हांवें केन्नाच आयकोंक ना. कोण हो फामाद कॉमेडियन? पालकार ताका कॉमेडियन डायस म्हटल्यार सगोट वळखताले. ओ, कॉमेडियन डायस. येस, हाचे वयर हांवें जायते आयकलां. कॉमेडियन डायस जल्मलो डिसेंबराचे 14 वेर 1928 वर्सा. पयलेच फावट 1940 वर्सा तो प्रोफेशनल तियात्र न्हेसलो आनी ताणें बरी कॉमेडी केली. ते उपरांत तो साबार फामाद डायरेक्टरांक न्हेसलो आनी ताचे कॉमेडीक लागून तो खूब लोकप्रिय जालो आनीक लोकांची काळजां ताणें जिखोन घेतली. वय, ताचे युनीक फेशियल एक्सप्रेशन्स पळोवन लोक खूब खुशाल जातालो. येस, कॉमेडियन डायस सोंपलो आगोस्ताचे 18 वेर 2018 वर्सा कोलवा आपल्या गांवकार. निमणे सुवातेर आमचे लिस्टार आसा कायतानो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस, ऑल्सो नोन एज कॅजी दे कुर्तोरी. केजी दे कुर्तोरी जल्मलो डिसेंबराचे 3 तारखेर 1957 वर्सा कुर्तोरी गांवांत. सुरवातेक ताणें कार्निवालाच्या दिसांनी खेळ तयार करून ते लोकां मुखार हाडले. सुमार 100 अदीक ताणें खेळाच्यो पार्ट्यो बरयल्यात. ते उपरांत ताणें माचयेर तियात्र बरोवंक सुरू केलें आनीक कांय तियात्र ताणें बरोवन माचयेर हाडले. लोकांकूय ते खूब मानवले. शेकी जुलयाचे 13 तारखेर 2021 वर्सा तो ह्या संवसाराक वतलो. टुरिस्टांनो, हे जावन आसले हे आमचे सर्गेस्त फामाद कलाकार जे डिसेंबराच्या म्हयन्यांत जल्मल्ले आनीक आतां आमचे मदें नात. ताचो आमी आयज उगडास केला. याद सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची हो कार्यक्रम तुमचे फुडें दवरला तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी हांव विली सिल्वेरा आनीक स्कली डिसोजा तुमकां सगल्यांक हो कार्यक्रम पळयतनारांक तियात्र मोग्यांक काळजाची कला आयकतान देव बरें करूं म्हणटा. असोच तुमी आमकां तुमचो सहकार आदार तेंको दियात आनीक असले कार्यक्रम तुमी खूब आनी खूब पळयात आनी तियात्रांक आदार दिवन तियात्र उंचल्या पांवड्यार वचोंक प्रयत्न आमचे चालू आसतले ताका तुमचो सांगात दियात. तर तुमचो आमी निरोप घेता. तुमकां काळजांतान
देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू ऑल.